इंडोको ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी आणि बोईसर म्हणटा त्या महाराष्ट्रान 24 आणि 25 तारखेक जॉब इंटरव्यूज कंडक्ट करपा खातीर एक एडवर्टिजमेंट रिलीज केला. आणि हे जॉब कसले क्वॉलिटी अश्युरन्स जंय एम फार्म जाय पडटा नाजाल्यार MSc बायोटेक्नॉलॉजी जाय पडटा नाजाल्यार बी फार्म जाय पडटा क्वॉलिटी कंट्रोल जे BSc नाजाल्यार MSc केमिस्ट्रीन जाय पडटा मायक्रोबायोलॉजी ऑफिसर म्हणल्यार PSc नाजाल्यार MSc मायक्रोबायोलॉजी जाय पडटा आणि प्रोडक्शन एक्झिक्युटीव फक्त डिप्लोमा नाजाल्यार BSc नाजाल्यार बी फार्म जाय पडटा. सो ह्यो सगळे कोर्सीस गोंयांत आमी कंडक्ट करतात. ही एक गोंयची फार्मास्युटिकल कंपनी महाराष्ट्रान वचून एडवर्टिजमेंट रिलीज करता आनी गोंयचो सरकार ओग्गी आहा. गोंयचो सरकार बिजी आहा इलेक्शनांनी. ही असली फकाणां चलची ना आनी गोंयांत गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळूंकूच जाय. हें केन्ना जाता? हें अशें स्टेजीर जाल्लें आहा जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट देशांत सगळ्यांत हायेस्ट गोंयांत आहा आनी गोंयांत आमी गोंयकारांक नोकऱ्यो आनी गोंयचे तरूण पिळगेक नोकऱ्यो दिवंक सोदनात आनी शकनात. आनी सरकाराक जर प्रश्न केलो जाल्यार सरकार म्हणटा आमचे कडेन डेटा ना. पूण हांव पयलींच वॉर्न करता. पयलीं म्हणल्यार हो इंटरव्यू इमिजिएटली गव्हर्मेंटान इंटरव्यून करचो. हो 24 आनी 25 तारखेक इंटरव्यू आहा ते इंडोकोचे कंप्लेन हे रद्द करचे. दुसरें सगळे एक्झिक्युटिव्स जे हातून फार्मास्युटिकल कंपनीन आहा हातून कितले गोंयकार आसा आनी कितले भायले आहा हें एक लिस्ट काडूंक जाय. आनी गोंयकारांक गोंयांत नोकऱ्यो कित्याक मेळना हाचें उत्तर सरकारान दिवंक जाय. नाजाल्यार हांव हें एसेंब्लीन हो रेज करपाचोच आसा. आनी ही एसेंब्ली फुडली जी आसा ती व्हडली एसेंब्ली सेशन आसतली तेन्ना म्हाका दिसता सरकारान उतरां दिवंक जाय. आनी नाजाल्यार हो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारीचो प्रॉब्लेम सामको व्हडलो आसा आनी गोंयांत तो आमचे तरूण पिळगेक काबार करतलो. आनी सरकारान म्हाका दिसता आतां दाखोवन दिवंक जाय की एटलिस्ट मातशें तरी तांकां गोंयकारांचें पडलां म्हणून. आनी हो इंटरव्यू इंडोकोचो इमिजिएटली कॅन्सल करचो. नाजाल्यार आमकां एजिटेट करचें पडटलें इंडोकोचे भायर. ती एक गोंयकार कंपनी ताजे भायर आमी तांकां एटॅक करप सारकें न्ही. सरकारान इंटरव्यून करचें रद्द करचे हे इंटरव्यू आनी हे गोंयांत कंडक्ट करचे आनी गोंयच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवच्यो. सगळे फाटभुंयेचेर हे सगळो बॅकग्रावंड आसतना हांव वगीच तो पिसो म्हणून बील मूव करना. हांवें एसेंब्लीन जी बील मूव केलां हांवें की 80% नोकऱ्यो प्रायवेट सॅक्टरान गोंयकारांक रिजर्व करच्यो म्हणट्यो. म्हाका तकली घुंवल्या म्हणून हांव हें बिलां मूव करना. हांव हें मुद्दाम मूव करता कित्याक ही परिस्थिती गोंयांत आसा की गोंयांत इंडस्ट्रीज आसात पूण गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळनात. आनी त्यो नोकऱ्यो आमी कश्यो तरी लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम आनी लेजिस्लेटीव सपोर्ट दिवन ह्यो नोकऱ्यो तरूण पिळगेक अवेलेबल करून दिवपाची गरज आहा. आनी ताचे खातीर म्हाका तें हांव बिलूय तें परस्यू करतलो आनी सरकाराचे विरुद्ध हे मोहीमूय चलयतलो की तुमी नोकऱ्यो गोंयांत गोंयकारांक दिवंक जाय.